गेल्या 50 वर्सांच्यान मिरसेच्या पिंगे कुटुंब रुपडे धाकले नरकासूर आणि आकाश कंदील घरान करून हाके गोंयभर विकता. ह्या 50 वर्सांत जाल्लो बदलाव ह्यांच्या कडल्यान आयकूंक मेळटा. म्हजें नांव लक्ष्मी गुरुदास पिंगे. तुम्ही हे कितले वर्सांच्यान करता आकाश कंदील? आकाश कंदील करता आमकां 50 वर्सां जाली. ह्या 50 वर्सांत तुम्ही कितें बदलाव पयले? म्हणजे बदलाव कितें पयले? आकाश कंदील पयलीं कशें आसताले जेन्ना तुम्ही सुरू केल्ले आनी आतां कशें आहा बदलाव म्हणजे आदी करतालीं तेन्ना आमी स्वता पट्टे हाडून घरा करतालीं. पट्टे घरा हे करताले? पट्टे हाडून घरा करतालीं आनी तेन्ना पेपर वेगळे आसले. ताज्या नंतर आमी ह्यो पट्ट्यो तांकां हाडून मेस्ताक दिवन ताजे कडल्यान आमी हे साठे म्हणजे फ्रेम करून घेतली. फ्रेम करून घेवन मागीर आमी हें करतालीं कितें वायट हाजे पेपर येताले ते आमी स्क्रीन घरा हाडून स्क्रिनीचेर आमी हें काडटालीं म्हणजे शुभ दिपावली, गणपती, लक्ष्मी आनी ताजे आमी मागीर ती प्रिंट करून पेपर दसयतालीं. मागीर फ्लोरिसन आयले ते जाले ताजेर आमी तशेंच केलें प्रिंट करून शुभ दिपावली, गणपती, लक्ष्मी. ताज्या नंतर आतां हे 3 वर्सां जाले हे आयले ते आतां हांकां प्रिंट लागना, डायरेक्ट हाडून लावपाचो आनी ताका डेकोरेशन हे. पयलीं चड म्हणजे मेहनत लागताले लाकडाचे बांबू हाडून बांबूचे केले. आतां तुमकां सगळे पत्र्याचे लागता. आतां पत्र्याचे आतां बांबूचे म्हणजे बांबूय मेळना आनी ते लीप करून दिवपी कोण मेळना. सो तुमचे कडेन ऑप्शन ना म्हणून एका येवचो पडलो. हाजेच करता, पत्र्याचेच करता. पूण पयलींचे आकाश कंदील आमी पळयल्या ते उरताले दिवाळी जाल्या सुद्दां नेक्स्ट इयर फक्त तेका परतून न्यू पेपर लायताले. ते पयलीं जाड पत्र्याचे येताले आनी ते खूब वर्सां 4-5 वर्सां उरताले, कांय जायनासलें तांकां. म्हणजे ते आतां हे मेळना. आतां दर वर्सा नवीन घेवचे पडटा. ते म्हणजे ती हे आमकां मेळना आतां. तुम्ही म्हाका सांगा 50 वर्सां तुमी करता, कितले करता एका वर्सा एका दिवाळेक कितले आकाश कंदील? आतां आमी 200-250 करता. 200-250 सगळे खपता काय उरता? ना खपता, थोडे कितें उरता उरले जाल्यार सामके. आतां कितें जाला सगळ्याच कडेन करता न्ही. पयलीं सगळ्याच कडेन करिनाशिल्ले इतके आतां पळय करता न्ही तशें करनाशिल्ले. मोजकेच आमी बाजारान 2-3 जाणां आसलीं. आतां तुमी खंयच्या मार्केटान विकता? फक्त पणजेच्याच मार्केटान पणजेच्याच विकता. पणजेच्या आनी लोकल हांगा मेरसेचे बीन लोक तुमचे कडेन येता घेवन येता. तेंचे आमकां मडगांवच्यान येता, सावड्डीच्यान येता, वास्कोच्यान येता. हेच्या बरोबर आमी पळयले आनी कितें म्हटले ते वर्साचे आमचे वर्साचे आनी आमी पळयले तुमचे हांगासर नरकासूरचे तोंड बी तुमी हांगा करता आनी विकतात धाकटे नरकासूर. ते तुमी तुमचे मिस्टर जे आसा तेंच्या बरोबर तुमी स्टार्ट केल्ली? मिस्टरानूच केल्ली. तेन्ना स्टार्ट केल्ली? सुरवात मिस्टरानूच केल्ली. तेन्ना तुमी तेंका हेल्प करता? तेन्नाच्यान मागीर आमी ते ताज्या फाटल्यान सुद्दां आतां सगळें चालूच दवरलें. कितले म्हयने पयलीं तुमी स्टार्ट करता हे सगळें करपाक? 3-4 म्हयने स्टार्ट करता. 3-4 म्हयने आख्खे कुटुंब तुमचे मदती आसता? सुनो पूत आमी. आतां भुरग्यांक कोणाकूय आपयतालीं म्हणून आतां भुरगीं मेळना. अशें भुरग्यांक आपयतालीं आमी तांचे कडल्यान अशें करून घेतालीं. हें मातशें काम जाता म्हणल्यार हाजें नरकासुराचें तें हें घालपाचें खूब टायम लागता. ते घालून दवरूंक जाय, ताज्या उपरांत ते परते वताक सुकोवंक जाय. पूण सगळे मेळूनच करतात तुमी अजून? सगळे मेळूनच आमीच करता. मयेमचे अशोक मांद्रेकर हे पिंगे कुटुंबा बरोबर गेल्या 35 वर्सांच्यान रुपड्यांक रंगोवपाचें काम करता. माझे नाव अशोक मांद्रेकर. हे तुमी जे तोंड बी करता पळय कितले वर्सां तुमी हे सगळें करता? तशें सुरू केल्लें हेंच्यांनी 50 वर्सां जालीं. 50 हांव पेंटींग करता म्हाका जालीं 32 वर्सां. 32 वर्सांच्यान एका वर्सान तुमी कितले करता आसले? कितले तोंड करतात? भुरग्यांक जाय पळय तशी करची पडटा. पयली ऑर्डर येता अशी ना न्ही? थोडी ऑर्डर आहा, पयलीची ऑर्डरी आसता आनी एक्स्ट्राय करता तुमी? पणजे बाजारान मार्केटान विकपाक तेच म्हणटा कितले करता काय म्हणटात? अंदाज म्हणजे एक हें आसता पळय क्वॉलिटी 50-50 आसता. 50 एकदम बारीक आहा ते 100 करता. ओके. कितले केन्ना तुमी स्टार्ट करता आनी केन्ना मेरेन तुमी लास्ट करता? 2-3 म्हयने जाले तेका. 2-3 म्हयने पयलीं स्टार्ट करता. पेंटिंगाक आमकां 1 म्हयनो लागता सारको. 1 म्हयनो. हेजे मोल्डिंग आसतात काय तुमी मोल्ड तयार करता? मातये मोल्ड करता तयार करता. मोल्ड करता तयार.
पयली मोल्ड करता हा एवरी तुम्ही सगळे ते हे करिना मातयेन करून करप अशें ना मातयेन ना मोड काडटा. मोल्ड करता. एवरी इयर तुमचे सेल जाता का उरतात? ना तशें वयता ना तशें उरांगा. उरल्या पासून तुम्ही नेक्स्ट इयर ते यूज करू शकता. यूज जाता सगळें यूज जाता. तुम्ही फक्त तोंड करतात का आणि कितें कितें करतात? म्हणजे आकाश बी आसता आमचो. आकाश कंदील हा आणि अख्खो नरकासुरी करता धाकटे. बारीक करता. कितले अशी पेंट वयता तुमचे एक्चुअली? कितले कलर बीन? कलर हे 8 कलर आसता हे. 8 कलर. हा ओके. पेंटाकूच कितले खर्च जाता तुमचे? पेंट आता हिशोब करून हिशोब ना. ओके. पण आता भुरगे स्वताचे खूप जाण करतात तरी तुमच्या खातीर गिराक आसा? आमच्या आदली गिरायक आहा पळय ते आहात. आदलेच्याच कोण आसा ते आसात. हे लोक आता आहा पळय स्वता आपूण करता आता. पयलीं आमचे कडेन व्हरता ते. पयलीं तुमचे कडेन व्हरताले. आता सगळे आपापले भुरगे आपूण जाय करतात. तुम्ही तुमचे तो हे पळय जाल्यार नरकासुर ते पयलीं जे करताले ट्रॅडिशनल तशेंच आहा. चेंजीस जावंक ना. ना चेंज केला आमी. चेंज केल्या? बारीक केला म्हणते. ओके. बारीक आहा पळय भायर आसा. अशें सगळ्यांक व्हडले बीन तांकां जाय तशें कोणी ऑर्डर दिली जाल्यार तुम्ही करता? तशें कोण येत ना आता. व्हडले येत ना. पयलीं येता. पयलीं येता. म्हाका एक सांगा ते धाकटे हे सगळ्यांक धाकटे? हय हे सगळ्यांक धाकटे. हे कितले रेट? असं 500 पर्यंत 500 400 500 व्हरतलो. चडशे आमी पळयता बायकीर बीन घेवन भरता नरकासुरा हिसाबी. ल्हान भुरग्यांकूच ते जशें केलें. आनी अमके सायज बीन आमी अशें घेवन भोंवता जाल्यार तशें काय कितें रेट काय म्हणटा? शॉपार सगळें. त्या शॉपार विकता तुमी? तुमकां हांगा सोदून कोण येना आमकां आसातले गिरायक खूब येतात न्ही? गिरायक आसा. गिरायक आसा. लोकांक कळ्ळें येतात ते. व्हडल्यान खंयचो करता तुमी? हेच्याकून व्हडलो आसता आनी? बाजार मार्केट आयलो. ओके. मार्केटान दितात. ही सगळ्यांक व्हडले तोंड? ना हेचे मोठे आहा. मोठे आसले? वेले? बाजार मार्केटान आयले. ओके. लास्ट तुम्ही बाजारान केन्ना दिवपाक स्टार्ट करता? कालच्यान चालू आसा? कोण ऑर्डर दिता तशें पावता पाहिजे. आमचे खूब वर्सां जालीं. नरकासूर आयज आसा म्हणजे आयज लास्ट तुम्ही वयता सकाळी सुद्दां दितले? लोक येतात व्हरपाक येतात. हे आशिल्ले अशोक मांद्रेकर. हे गेल्या 30 ते 35 वर्सां जाले ते पेंटिंग करता सगळे धाकटे नरकासूर आसूं नरकासूरचे तोंडां आसूं. मालगांव गिरीश पिंगे. हय मालगांव तो गिरीश पिंगे. पूण तुमी हांगसर 30 ते 35 वर्सां जाले ते सगळे पेंटिंग पळयतात. तुम्ही पळयतात GNH.